नमस्कार. हेडोनच्या आयच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जे वेगवेगळ्या विशयांचेर उलोवपाक शकतात. आमचे बरोबर आसात गोंयचे भलायकी मंत्री, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि सरकारा भितर एक महत्वाचो से आशिल्ले मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर. स्वागत तुमचे. सांगले तुमची भूमिकाच इतली कडेन आसा आणि इतली वेगवेगळ्या महत्वाच्या पदांचेर आहा की तुम्ही सगळ्या विशयांचेर उलोवपाक शकता. सो सरकाराक 6 महिने जाल्यात. 6 महिन्या उपरांत सरकार तुम्ही आज प्रशासन कशें चलता, तुम्ही सगळे ऍडजस्ट जाले काय कितें आणि कशें रेट करतले ह्या सरकाराक? तुम्ही म्हाका सगळ्या विशयांचेर उलोवंक शकतात अशें म्हटलें तरी हांव सगळ्या विशयांचेर उलोवपाचेर टाळटलो. हांव ह्या सरकारांतलो एक मंत्री आसा. सायमल्टेनियसली प्रदेश अध्यक्ष पदाची धुरा म्हाजे कडेन आसा. त्यामुळे पक्षा संदर्भात कितें उलोवंक शकता हांव. लक्ष्मीकांत पार्सेकर हो फक्त मंत्री असूंक शकना. जे गोंयांतल्या बीजेपीचे फाउंडर मेंबर असतात, सुरवातीसान बीजेपी बरोबर आसात आणि सरकार हाडपा भितर जांचो इतलो मोलाचो वांटो आसा, तांचे कडेन गोंयची जनता पसून फक्त एक मंत्री इतली पळोवपाक शकना न्ही. बरें ठीक आसा. हांव पयलोच डिफेन्सिवार वचना. विचारा कितें विचारूं जाय तें. म्हाका सांगात, सरकार तुम्ही ऍडजस्ट जाले कारण सगळ्यांचा आरोप जातालो की मंत्री नवीन आसात, मंत्र्याक प्रशासनाचो अंदाज येना आणि त्या खातीर प्रत्येक कडेन मुख्यमंत्र्याक लक्ष घालचें पडटा. खरी गजाल आसा ही. प्रशासनात म्हणजे सरकारान आसलेले 3 मंत्री सोडले, 4 मंत्री सोडले जाल्यार आमी सगळेच नवीन असले. हांवूय नवीन असलो आणि त्यामुळे सुरवातीचो काही काळ ही खाती समजून घेवप, खात्याचे प्रश्न समस्या हे साधारणपणे तकलेंत व्हरप घेवप आणि प्रश्नाच्या मुळाशी वचून ताचेर सोल्युशन्स ही काढप ही आपापल्या खात्याच्या मंत्र्यांनी करणे आवश्यक असली. आणि त्यामुळे सुरवातीचो काही काळ हो समजपा खातीर खुबश्या जाणांचो गेलो. आता हळूहळू म्हाका दिसता गोष्टी मार्गाक लागतात. सगळे जाण म्हणटाले की एक इवन तुम्ही जरी म्हळे की तुम्ही फर्स्ट टाइम मंत्री जाले म्हणून तरी आसून तुमची फायली चड वचनाशिल्ल्यो मुख्यमंत्र्या कडेन. आमी आयकले त्या प्रमाणे कांय जाणांच्यो सदांच वताल्यो त्यो कमी जाल्यात. हे पळया, खात्याचो मंत्री जो असता ताणें मुख्यमंत्र्या कडेन फायल धाडची गरज आसता अशी ना. बरोबर. पण म्हाका जर एखादो विशय हो बाबा सिरियस विशय आसा किंवा हाचेर म्हाका सीएमाची भितर से घेतल्यार बरी, ताचें ओपिनियन घेतल्यार बरें अशें आसत जाल्यार हांव लगेच सही मारता आणि सीएमाक मार्क करता. आणि त्यामुळे एखादी गोष्ट किंवा काही फायली सीएमाक गेल्यो जाल्यार त्याचो अर्थ सीएमूच चलयता अशांतले न्हय. आमच्या नशिबान आमकां सीएमाच्या रुपान अशी एक सरकाराची लिडरशीप सरकारान अशी मेळिल्ली आसा जेका सगळ्या खात्यांचो अभ्यास आसा, ताका आवड आसा आणि ताणें केन्ना तरी 10 वर्सां पयलीं 15 वर्सां पयलीं वाचिल्ली फायल जी आसा ही ताच्या लक्षानूय आसता. त्यामुळे ताचे बुद्धीचो आणि स्मरण शक्तीचो वापर जर हांव म्हज्या खात्या खातीर करून घेतलो जाल्यार तातूंत कमीपणा कांयच ना. फायनली ही इज अवर लिडर न्ही. आता मंत्र्यांक ह्यो गजाली समजोवपाक लागल्यात. हय, फायली वचपाची कमी जाल्यात. न्ही, फायली वचपाच्यो कमी जाल्यात का जास्त जाल्यात म्हणजे हांव म्हज्या पुरतो तरी हांव सांगन. हांव सुरवातीक सगळ्योच फायली ज्यो धाडूंक जायना त्यो सुद्दां हांव टू बी ऑन सेफर सायड हांव धाडटालो. आतां म्हाका ज्यो डिस्कस तांचे कडेन करूंक जाय, तांचे ओपिनियन घेवंक जाय अशें दिसता त्योच हांव मार्क करता. नाजाल्यार तुमच्या लेवलाचेर तुमी हँडल करता. आणि म्हाका दिसता बाकीच्याय मंत्र्यांनी इतल्यान अश्यो गोष्टी सुरू केल्ल्यो आसतल्यो. कशें चल्लां प्रशासन? बरें चल्लां, निश्चित बरें चल्लां. तुम्ही कितें म्हटले की दातले कितले मार्क दितले स्वताचे सरकार? आमी जस्ट 6 महिनेच कंप्लीट केल्यात. हय, पण तुम्ही सर तुमकां मार्क दितली इतली चिंतपाची गरज ना. आसता कारण ती स्वताकच मार्क दिवप आसता. युनिट टेस्टीक म्हणून आसा, पहिली टर्म म्हणून आसता. मागीर 6 महिने टर्म जालो ना. टर्म जालो. हय, आणि एक 50% वयर दिवपाक हरकत ना. 50 ते 60. सो तुम्ही कितले म्हणटात सद्याक तरी 50%? 50% तुम्ही 50% अचीव केला आणि खूप अचीव करपाचे उरला. खूपच अखेर टार्गेट हो 100 आसता. सगळे जाण म्हणतात की तुम्ही जितली आश्वासनं दिल्ली
ती इल्ले चडच गडबडीन पूर्ण करपाक धांवतात ह्या गडबडी भितर तुगेल्यो कांय गजाली सारक्यो जायनासतना उरतल्यो. हे पळय, ज्या गोंयच्या जनतेन आश्वासनाची पूर्तता 5 वर्षांतल्या शेवटच्या वर्षांतल्या शेवटच्या म्हयन्यांतल्या शेवटच्या दिसा जाल्ली अनुभव घेणारी गोंयचे जनतेक 5व्या वर्सा शेवटचो म्हयनो डिसेंबरांतलो शेवटची तारीख जरी 31 आसली तरी कोड ऑफ कंडक्ट 23 तारखेक लागलो आणि 22 तारखेक आणि 23 तारखेक जर सगळीं आश्वासनां पुर्तता जाता अशी पळयणारी गोंयचे जनतेक पहिल्याच वर्सांतल्या पहिल्या 6 म्हयन्यांत पुर्तता जाता म्हणून दिसतकीर ती घाई जाता अशेंय दिसूं शकता. पण आश्वासनां जी असतात आणि आमकां हे जनतेक दिवंक जाय, ते जनतेक दिवंक जाय आणि तेतूनसून मोठ्या प्रमाणार मेळोवंक जाय अशें जर आसात जाल्यार ती सगळीं आश्वासनां दुखून शेवटच्या वर्साक दवरप आसता. जनतेक खऱ्या अर्थान जर ताचो बेनिफीट मेळोवंक जाय जाल्यार तेची पुर्तता पहिल्या वर्सानूच जावंक जाय. पहिल्या वर्सान दिली की तेचो बेनिफीट फुडली 4 वर्सां मेळटा. म्हणजे पहिल्या वर्सा दिली म्हणजे सोंपलें अशें ना न्ही. पहिल्या वर्सा दिली की फुडल्या 4 वर्सांक तेची फळां मेळत रावतली, चाखत रावुनी न्ही. आणि खंयची लाडली लक्ष्मी योजना आसात किंवा दुसरी महागाई भत्त्या संदर्भातली जी जेचें नांव अजून ठरोवंक ना पूण प्रेसान ताका गृहलक्ष्मी म्हटल्या ती एक 2 ऑक्टोबराक म्हटल्यार लॉन्च करता. पूण लोकां पर्यंत पावपाक सुरवातीक काही जाणां पर्यंतच पावता न्ही ती, पूण अखेर जनते पर्यंत पावपाक वर्स 1.5 वर्स सहज वचूं शकता सगळ्यांक बेनिफीट मेळपा खातीर. लाडली लक्ष्मीचें तशेंच आसा न्ही. आणि त्यामुळे सुरवातीक लॉन्चिंग केलें पहिल्या वर्सा जाल्यार बरें जालें. वर्स 1.5 वर्सां 2 वर्सां भितर ती सगळ्या पर्यंत पावली. म्हाका एक गजाल सांगात, ह्यो ज्यो योजना आहात तुमी आतां बेगीन करतात आनी त्याच वटेच्यान ह्या वटेच्यान 1-2-3 कॉन्ट्रोवर्सी जाता. सगळ्यांत व्हडली कॉन्ट्रोवर्सी म्हळ्यार जॉब स्कॅमाची. आनी ह्या जॉब स्कॅमांतलें सगळ्यांत म्हत्वाचें खातें म्हळ्यार हेल्थ डिपार्टमेंट, जे हेल्थ डिपार्टमेंट तुमी सांबाळटा. केदी व्हडलें आसा स्कॅम आनी तुमी कितली पर्यंत ताणून धरपाक तयार आसात? हांव हेल्थ डिपार्टमेंटाचो ताबो घेतल्या नंतर म्हज्या लक्षांत अशें आयलें की क्लास 4 स्टाफ जो आसा तो इट हॅज रिच्ड सुपर सॅच्युरेशन. केवळ सॅच्युरेशन न्हय, सुपर सॅच्युरेशन. मात्र नर्सीस आणि डॉक्टर्स हे खूपच कमी संख्येन असले. म्हणजे जाय ते ना, म्हणजे नाका ते आसात, ते मोठ्या प्रमाणावर असले. आणि त्यामुळे गेल्या 6 म्हयन्यांत 2 फावटी हेल्थ डिपार्टमेंटान दोतोर घेतले. GPSC मार्फत जाले ते. एक फावट 36 दोतोर घेतले आणि त्याच्यानंतर गेल्या आठवड्यात 16 दोतोर घेतल्यात. म्हणजे 52 डॉक्टर्सांची नेमणूक गेल्या 6 म्हयन्यांतल्या पहिल्या 2-3 महिन्यात काय व्हडले हालचाली करूंक ना, म्हणजे नंतरच्या 3 म्हयन्यांत जाली 52 दोतोरांची. हेल्थ डिपार्टमेंटाचेच सांगता हांव, GMCचे सांगिना. आणि ताच्याय नंतर सायमल्टेनियसली अनेक दोतोर मेडिकल ऑफिसर्स म्हणून आसात, दे वर ड्यू फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ हेल्थ ऑफिसर. नंबर ऑफ हेल्थ ऑफिसर्स हे CMOच्या प्रमोशनाक ड्यू आसले. आज आणि काल न्ही, 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां 5 वर्सां पयलीं पासून सुद्दां. आणि प्रमोशनच जायत कित्याक उरिल्लें, कित्याक जायनाशिल्लीं प्रमोशनां? आतां ती जावंक जाय. म्हज्या खात्याच्या लोकांक सगळे बेनिफिट्स मेळूंक जाय. म्हज्या खात्यांतले लोक हे उत्साही आसूंक जाय, म्हज्या उमेदीर आसूंक जाय, तर तेंचे फंक्शनींग आणि डिलिव्हरी आसतली न्ही. सध्या नर्सीसच्यो इंटरव्यूज चालल्यात. हांवें कांय नर्सीचो नवीन पोस्ट तयार करूंक ना, पूण 286 नर्सीसचे पोस्ट वेकंट असले. कित्याक? हे उरलेले कदाचित मंत्र्याच्या मतदारसंघात कदाचित नर्सीस नासले आसात, थंय पेशंटूच अटेंडंट असले आसूं शकता. म्हळ्यार निकश कितें घेवपाचे? निकश म्हणजे जर म्हजें खातें घेतली की त्या खात्याचो उपयोग, समजा मांद्र्याक नर्सी नात जाल्यार तुमी ते पोस्ट भरप ना. म्हणजे म्हज्या खातें हांवें जें घेता ते मतदारसंघात म्हजें स्थान घट करपा खातीर हांव मंत्रीपद जो आसा ते मंत्रीपद बाबा आख्ख्या गोव्या खातीर आसा आणि आरोग्या खात्या म्हणजे सगळ्या लोकांची भलायकेची काळजी घेवपा खातीर आसा. आणि त्यामुळे 286 नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ नर्सीस
बोलल्याच नाशिल्ले हय भरूंकच जर पण नासले. ज्या लोकांक फाटली सरकारान ऑफर लेटर दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंटातलेच ते बाबडे तुम्ही उपासा बसल्यात आनी तांचे कडेन तुम्ही पळयनात. हेल्थ डिपार्टमेंटांतले मलेरिया वर्कर्स गेली 13-14 वर्सां टन 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 करीत तांकां आमी रेग्युलरायज केल्यात. पूण हे घेवंक ना कोणाक जेंकां त्या बाबड्याची कांय गुन्नो ना, ताणें 2 वर्सां पयलीं एप्लाय केले आसत. पूण शेवटच्या पर्यंत ताणून 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 जेंकां शेवटच्या वेळार म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट लागता आनी त्या दिसा तांकां ऑफरी पावतात. म्हणजे तातूंत जेन्युइन ते धोको कसो आसा, जेन्युइन लोक जे आसात तांकां सोडून ज्यो केसीस लायक ना, पात्र ना अशांक पावल्यात का कितें अशा स्वरुपाचे जेन्ना संशय दिसता, कारण 5 वर्सां चल्ललें सरकार आनी इंटरव्यूचो प्रोसिजर पयलीं पासून चलूंक जावो आसलो. केवळ एडवर्टिजमेंट 2 वर्सां पयलीं दिल्ली आनी निवड करपाची आनी ऑफर दिवपाची प्रक्रिया जर शेवटच्या दिसा पर्यंत पावता जाल्यार कोणाक स्वाभावीक दिसता हजारांच्या संख्येन जर ऑफरी एकाच दिसा वतात जाल्यार मागीर हे पाणी तुंबून कित्याक दवरलेलें. तुम्ही कितें म्हणटात हातूंत भितर करप्शन आसा? करप्शन आसा, नेपोटिजम आसा, हातून वशिलेबाजी आसा, हातून बरेचेर अन्याय जाल्लो आसा. पयर खंयचे तरी मायन्स डिपार्टमेंटाचे सुपरवायझर्स, मायन्स डिपार्टमेंट एका मनशा कडेन गेली 12 वर्सां आसा. 12 वर्सां ताका 200 पोस्ट सुपरवायझराचे वेकंट आसात हे खबरूच ना. आनी ताका 12व्या वर्साच्या निमणे वर्साक रावचें पडलें, त्या निमण्या वर्सांतल्या निमण्या म्हयन्याक रावचें पडलें आनी ते निमण्या म्हयन्याच्या निमण्या दिसाक रावचें पडलें. आनी एका दिसा 1069 लोकांची इंटरव्यू जाता, ओरल इंटरव्यू जाता. सर तुम्ही कितें म्हणटात की जितल्या जाणांक ऑफर लेटर मेळ्ळ्यात तितले जाण फटींग? न्ही हांव कॅन्डिडेटांक फटींग म्हणना, हांव कॅन्डिडेटांक फटींग म्हणना. तातूंत कांय जेन्युइन केसी आहात? पूण जर एक कोयटोल्यो कश्यो 1069 कॅन्डिडेट जर एका दिसा इंटरव्यू दितात आनी भितरले 200 निवड जाता जाल्यार 869 जे निवड जाले ना तांचो विचार नाका करूंक. कितें करतले तुमी आतां तांचो विचार म्हळ्यार? परत घेतले, परत इंटरव्यू घेतले, परत प्रक्रिया करतले? म्हाका दिसता परत इंटरव्यू जावंक जाय आनी हातूंतले जेन्युइन आसात तांकां लेट देम अटेंड. आज एंटायर प्रक्रिया नल एंड वॉइड जावंक जाय. आज नर्सिसची प्रक्रिया चालू आसा. नर्सिसचे पोस्ट 287 आसात. सादारणपणे कॅन्डिडेट 450 आसात. तुमचेर आरोप जाता की तुम्ही सगळें पयलींच ठरयलां आनी मुद्दम ऑफर लेटर लेट धाडल्या म्हणून. 450 जे कॅन्डिडेट्स आसात तांचे आमी इंटरव्यू कालच्या सोमार दीस सुरू केल्या. आयच्या सोमाराय चालू आसा, फाल्यां पर्यंतूय आसा. काही कॅन्डिडेट्सांक निश्चित खरीच खंय हांवें आज बातमी पळयली की हांवें चवकशी केली जाल्यार काही कॅन्डिडेटांक उशिरा इंटिमेशन पावलें पोस्टल डिलेक लागून. बरोबर. उशिरा पावले ते घेवन आयले ताणें इंटरव्यू कमिटी समोर. दे वर इंटरव्यूड. एकूय अशी ना तुजो काल टायम आसलो, तुजो दीस काल आसलो. कोणाकूय डावरले ना, कोणाकूच डावरले ना. आनी हांव अजूनय जाहीर रित्या सांगता की फाल्यां मंगळार जातकीर फाल्यां कोणाक अजून उरलेले आसात जर फाल्यां शेवटचो दीस आसा, फाल्यां शेवटच्या दिसा येवचें. जाय जाल्यार जर फाल्यां शेवटच्या दिसा जालें ना मंगळारा करुया, बुधवारा करुया, परत एक दीस एक्सटेंड करुया. पूण कोणाकूच दवरचें ना. म्हाका एक सांगात, दुसरी गजाल जे तुमचे मुखारलें व्हडलें आव्हान ताचें नांव गोवा मेडिकल कॉलेज. कितें करतात ताचें? कारण ते कितले हेल्थ मिनिस्टर जाले, कितलीं सरकार जालीं, आमी सगळे जाण ती विज्युअल दाखोवन फोटो छापून थकले. आतां तरी कितें जातलें? गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या बाबतींत तुमी ज्या पद्दतीन आव्हान म्हणजे ते कितें तरी डबगाईक आयिल्लें आसा आनी तो पांढरो हत्ती जाल्लो आसा अशा स्वरुपाचें जे चित्र जाता तशें निश्चितपणे तें ना आसा. गोवा मेडिकल कॉलेजान इट इज बेजिकली शैक्षणिक संस्था, एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट बरोबर आनी रिसर्च इन्स्टिट्यूट बरोबर आनी ताका अटॅच्ड हॉस्पिटल आसा. पूण स्थिती अशी आसा ते एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट असल्यामुळे थंय लेक्चरर्स, असिस्टंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, प्रोफेसर्स, HODs